Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. See, there is a prohibition in certain areas where license cannot be granted. Like for example, when a church or a temple is within 100 meters. But if Chief Minister wants, he can grant licenses in those areas. So similar notification is coming where even at the airport, at Mopa and Dapore, if Chief Minister wants, he can grant license over there. म्हणजे जितके इलिगॅलिटीज लिकर इंडस्ट्रीन चलतात ते भायले लोकूच करता. जो गोंयकार आसा हांगा ताज्या मार्फत केन्नाच असल्यो कांय इलिगॅलिटीज जायना. सो आमचो मुख्य आनी ते बीन म्हणजे एअरपोर्टार होय बीन क्लॉज रिलॅक्स करपा खातीर नोटिफिकेशन येवपाचें आसा म्हणून आमच्या कानार पडिल्लें आसा. म्हणजे चीफ मिनिस्टर वील हॅव द पावर्स टू ग्रांट लायसन्स इवन एट मोपा एअरपोर्ट टू अ नॉन गोवन इफ ही वॉन्ट्स. सो आनी हें दाखयतना बूस्ट इन टुरिझम हें अशें दाखयल्लें आसा. आज प्रत्येक हॉटेलाच्या भायर वायन शॉप आसा. ह्या वायन शॉपांनी कशें सर्वायव जावपाचें म्हणजे आमचो कलेक्टीव सेल काडून एका मनशाच्या हातान दिवपाचो प्रयत्न हो आसा. दिस इज नथींग बट कार्टेलायझेशन. आमी पळयलां दिल्ली लिकर स्कॅम, थंयच्या डेप्युटी सीएमान भितर उडयल्लो आसा कार्टेलायझेशन शब्द यूज करून की ही इज ट्रायंग टू बेनिफीट सर्टन पीपल. इज दीस नॉट कार्टेलायझेशन? एंट्री पॉयंटाचेरच तुमी कस्टमराक थंय धरता. ट्युरिस्टाक हांगचें कांय खबर आसना आनी ह्या मनशाची हिस्ट्री आसा की तो थंय कस्टमरांक सांगता की आपल्या कडल्यान घेतल्यारूच तुका भितर एअरलायन्स अलाव करतली, नाल्यार तुका एअरलायन्सूच अलाव करची ना. आनी अशेंय कळून चुकलां की आफ्टर सेक्युरिटी चॅकूय ओपन जाता म्हणून. म्हणजे देर आर 3 वायन शॉप्स बींग ओपन. एक एट अरायवल म्हणजे फाल्यां तुमी मोपा एंट्री मारतले जाल्यार वील बी एंटरिंग थ्रू अ वायन शॉप. आनी तुमी जेन्ना भायर सरतले मोपाच्यान जाल्यार यू वील बी कमिंग आउट थ्रू अ वायन शॉप. आनी तुमचो सेक्युरिटी चॅक जालो जाल्यार आफ्टर सेक्युरिटी चॅकूय जंय वायन शॉप आसतले ज्यो बॉटल्स तुमी कॅबीन लगेजीन व्हरपाक तुमकां अलाव जातल्यो. म्हणजे पयलीं 5 लिटर भायर वीच यू आर अलाउड टू कॅरी थ्रू द एअरलायन्स. ते कोण व्हडले करोडपती अशें न्ही, सगळे बारीक बारीक धंदो करपी त्या लोकां कडेन आनी धंदो दुसरो नाय बी, एकूच धंदो घेवन बसलेलो आहा. होय धंदो तर आमचो सोंपता जाय जाल्यार मागीर रस्त्यार येवचें पडटलें. जेन्ना भूक लागली तेन्ना खावपाक जाय कितें तरी न्ही, मेळना तेन्ना मागीर रस्त्यार येवचें पडटा. तो डायरेक्ट सांगिना तुमकां रस्त्यार येतले काय ना, पण आमी सांगतले बाकीचे लोक ते रस्त्यार वचचेच पडटले.